नवो मुख्यमंत्री नेमात म्हूण काँग्रेस बीजेपीक एकसारकी इरार करीत आसा। सरकार पक्षात कोण लायक ना जाल्यार काँग्रेसीच्या खंयच्याय आमदाराक खंय मुख्यमंत्री करचो। 16 आमदार सक्षम आसात म्हूण काँग्रेस उलयली। गोंयांत नवो मुख्यमंत्री जाय म्हूण मुक्त गोंयचो पयलो मुख्यमंत्री भाऊचे मिरामारचे समाधी कडेन काँग्रेसवाल्यांनी घराणे घातले आनी धरण्याक बसले। बीजेपीचो राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आयतारा गोंयांत आसतना काँग्रेसीन मुख्यमंत्र्याचो इश्यू चडूच तापयला। भाऊचे मिरामारचे समाधी कडेन काँग्रेसीन गाराणे घाले। आम्ही सगळे एक जातात गोंयचे वतीन तुमच्या आत्म्या कडेन आमी मागतात की ह्या सरकाराक एक बरी बुद्धी दिवची, ज्या करून गोंयांत रोखडोच आमकां मुख्यमंत्री मेळप अशी आमी आयज निवेदन मागणी तुमचे कडेन करतात। आज गोंयांत ती परिस्थिती ना आणि म्हणून गोंयांत जो एक वॉयड तयार जाल्लो आसा, एक वेकम तयार जाल्लो आसा, म्हणजे गेल्ल्या 3 म्हयन्यांत गोंयांत हांव नकळो आमचे आमदार सांगताले तुमकां कसली कामां डेव्हलपमेंटाची कसलीं कामां सगळीं पॅरलायज जाल्लीं आसा। कांयच ज्या प्रमाणे जावपा जाय त्या प्रमाणे जायना आनी म्हणून आमच्या पक्षाचो एक निर्णय जालो, काल निर्णय जालो आनी आज हांगा हो कार्यक्रम जालो की नजरेक हाडून दिवपाक पक्षाच्या अध्यक्षा नॅशनल प्रेसिडेंटा कडेन की बाबा गोंयकाराची इच्छा आसा जाता तितल्या बेगीन गोंयकाराक मुख्यमंत्री दिवचो, ही मागणी आज आमी हांगा सगळे जाण बसून करतात। आज 3 महिने जाले ह्या गोंयांत मुख्यमंत्री शिवाय हे राज्याचो कारभार चलता। मुख्यमंत्र्यान खरें म्हणजे आसले कोणा कडेन तरी च्या दिवपाक जाय आसलो, तेचे वांगडी जे मिनिस्टर आहात 11 जाण, तो सिनियर कोण तरी सोजून काडून तेच्या हातान च्या दिवपाक जाय आसलो कारभार चलोवपाक। सरकार पक्षा कडेन जर मुख्यमंत्री पदाक लायक आमदार ना जाल्यार काँग्रेसी कडेन खंय मुख्यमंत्री घे म्हूण भरल्यात। आमचे आमदार आमी संघटीत आसात, आमचे आमदाराच्या एकमेकांचे आमकां विश्वास आसा आनी आमी कॅपेबल आसा। जर तुमचे भितर कोणाक विश्वास ना कोणाचेर सीएम पद दिवपाक आनी कोणाचेरच जर कॅपेबल ना किंवा कोणाचेर विश्वास ना जाल्यार आमच्या 16 आमदाराचेर आमी एकमेकांचे विश्वास आसा। कोणाकय आमचे एकल्याक दियात, आमी सगळे मानून घेतात आनी आमी चलयतात। सरकारी अधिकाऱ्यांनी खंय कसल्योय फायली अप्रूव करच्यो न्ही, जेलीत वचचे पडटले। गोंयचे चीफ सेक्रेटरी आनी गोंयचे पुलिसांचे चीफ आनी सगळे जे गव्हर्मेंट ऑफिसर आसात, तुमी न तसल्यो कसल्योच फायली अप्रूव करनाकात। तुमकां कदाचित जेलींत वचपा पडत। हेजे पयलीं कितलेशेच राज्याचे जे ऑफिसरांनी चूक केल्याक गरजे भायर निर्णय अप्रूव केल्ले आसात ते आयज जेलींत बसलेले आसात। आमी ओगी रावपाना, एक निर्णय आमी स्क्रुटनायज करतले। थंय मुख्यमंत्र्याची सायन आसा काय ना तेजे वतीन कोणे मारल्याक तेजे आमी मुळान वयतले आनी जे ऑफिसर कोणी इल्लिगल डॉक्युमेंटाचेर सायन मारतात तेंचे आमी दया करपाना। तुमकां जेलींत धाडले बगर आमी रावचे ना, त्या खातीर तुमकां आमी शिटकावणी दितात। प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी। घेवया कमर्शियल ब्रेक।